पॉलिटिक्स सांगचें म्हटल्यार हांव समज एक पॉलिटिकल लिडर आसा जाल्यार म्हाजी कॅपेसिटी आसपाक जाय हांव खंयसरूय बसून इलेक्ट जातलो आनी हांव गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावचो ना की म्हाजो वोट लेडीज कर, म्हाजो वोट OBC कर, म्हाजो वोट जनरल कर, म्हाजो वोट तुमी कितेंय करता. समज आय एम अ लिडर, आय एम अ गुड लिडर जाल्यार हांव खंयच्या दुसऱ्या वॉर्डान सुद्दां इलेक्ट जावंक शकता. आनी हें कितें आसता, एक लोकांची एक इच्छा आसता की आपूण ज्या बऱ्या लिडराक इलेक्ट करून हाडटलो म्हणून. आनी समज कोणाक दिसता जो हांव बरो लिडर किंवा आनी कोण बरो लिडर आसा त्या मनशाक ते लोकांच्या हातीन, जनतेच्या हातीन आसता कोणाक इलेक्ट करून हाडपाचें आसता पळय. रिजर्वेशन इमटेरियल. पूण एकूच वायट दिसता आमच्या ज्या वास्को मतदारसंघान, वास्को म्युनिसिपल कावन्सील ज्युडिशरीन 3 कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. एक मुरगांव, एक वास्को आनी एक दाबोली. हे सगळे सिनारोन पळोवपाक अशें दिसता की मुरगांव 9 वॉर्ड पडटा, फ्रॉम वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9. वास्को वॉर्ड नंबर 10 टू वॉर्ड नंबर 21 पडटा आनी दाबोलीन फक्त वॉर्ड नंबर 22 टू 25 पडटा. म्हणजे 4 वॉर्ड दाबोलीन पडटा, 12 वॉर्ड वास्को पडटा आनी 9 वॉर्ड मुरगांव पडटा. पूण हे सगळे सिनारोन अशें दिसता की 9 वॉर्ड जे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते 9 वॉर्ड आहा पळय ते जेंट्स वॉर्ड आसा. म्हाजी एक सजेशन आसलेलें की एटलिस्ट ते एरियेक एक तरी लेडीज आसपाचो, कित्याक लास्ट जेन्ना घातलेले तेन्ना भितर 3 लेडीज आसलेले आनी आतां एकूय ना म्हटल्यार मातशें, पूण स्टील वी आर रेडी टू फायट.